काल आमची एक मागीर मिटींग जाली आमचे सगळे मेंबर्स हांगा प्रोटेस्ट स्टॉपार आमी गेले आनी मागीर तेंच्यांनी सीएमान ते ऑफिशियली फ्लोरार एश्युरन्स दिले आनी स्पिकराकूय सांगले की स्पीकर तुमी लीड घे आनी स्पिकरा कडसून आमचे बीएमसी आमचे चेअरमॅन गोविंद बाब तेका मेसेज पावयली आनी आमी कन्वे केली मिटींग घेवन की आमी सगळे रेडी आसा आमचे डेलिगेशन जे वचपाक आयज अंडर लिडरशीप आमचो गोविंद बाब तो बीएमसी चेअरमॅन आहा आनी वेटलँड ऑथॉरिटी चेअरमॅन आहा तेज्या अंडर आमी सगळे वयतले आनी ती मेसेज तेणी कन्वे पावयला आमी 10-15 जाण थंयसर वयतले आमची बायलांय थोड्यांक थंय घेतले आनी सीएमाक आमी मेळटले आनी आमचो एकूच डिमांड आहा की हो युनिटी मॉल प्रोजेक्ट आनी प्रशासन स्तंभ ह्या सर्वे नंबरान म्हणजे ते तयार लेख थंयसर आसा आमची ती बायोडायवर्सिटी थंयसर नाका स्क्रॅप करा ते दुसरे कडेन व्हरा ते रोहन कवटे म्हणटा की जॉब्स मेळटले इकॉनॉमी बूस्ट जातली ते तुमी दुसऱ्या जाग्या कडसून दिया आमकां तशें करपाक ह्या जाग्यार नाका म्हणून हेज्याय पयलीं आमी 6 म्हयन्या पयलीं मेळून सांगलेले आतांय आमी तेच निर्णय ठाम आसा आनी आमी तशें आमी ठरयला जर फाल्यां आमचे आयज कितें तर जायना आनी फुडलो डिसिजन आमी ऑलरेडी ठरयला की मोर्चा वचपाचो आमचो ऑलरेडी हेजेर अवेरनेस काल आमी केला आनी आयज जो अवेरनेस चालू आसा आमी पोस्टर बी ते आउट केले सो मोर्चा करपाचें ते आमी करतलेच आयज कितें डिसिजन जाता त्या प्रमाणे डिसायड करून मागीर आमी मोर्चा कितें फाल्यां व्हरपाचें ते करतलेच. पूण आमी काल पळयलें की हांगासर व्हडलो बोवाळ जालो पंचायती कडेन ताच्या मागीर पंचायतीन क्लॅरिफाय केलें की तांचे हितून कांयच ना म्हणून की तांच्यांनी परमिशन दिवना बीडीओन परमिशन दिल्ली मागीर खंय ते वचून असेंब्लीन वचून सीएमाक मेळ्ळे आनी ताचे मागीर सरपंच जावं जो पंच आहा जाका काल हांगासर मॅन हँडल जाल्लो सो ताणें सुद्दां आपलो स्टेटमेंटा तो चेंज केलो की जर लोकांक नाका जाल्यार आमी लोकां वांगडा आसा म्हणून. म्हाका एकूच कळना लायसन्स सगळ्यांक सांगता बीडीओन दिवना लायसन्स विलेज पंचायत चिमलानूच दिला मात कितें एज पर बीडीओ ऑर्डर तुम्ही लेटर हेड पळोवंक गेल्यार पंचायतीच आसा सेक्रेटरीची सायन आसा बॉडी मिटिंगेन डिसिजन जावंक ना म्हणून आमी काल बॉडी डिसिजन 15 दिसांनी बॉडी मिटींग आसली त्या मिटिंगेक गेल्ले अटेंड जावपाक विलेजर्स आनी पळोवपाक आमकां पळोवंक जालें की जो आमचे गांवचे पंच मेंबर आहा ते आमच्या वांगडा आसा काय ना सो तेंच्यांनी ते डायरेक्टली क्लियरिफाय करूंक ना मिटिंगेक कितें जालें मिटिंगेक तेंच्यांनी डिसिजन केलें आयज जें डिसिजन जातलें 8 तारीख कोर्टाची ऑर्डर जी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला ते आयज तेगेर ऑर्डर आसा ती सारकी आहा काय ना ती आमकां स्टे फुडें मेळटली काय ना ती काय स्टे वेकेट जातली ते आयज तेगेर डिसायड जातले तेजो निर्णय तेगेर रोखडेच ते फोर्टनायट मिटींग आनी एक घेतले आनी तेन्ना ते लायसन्स रिवोक करपाचे जे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स पंचायतीन दिला तेगेर डिसिजन घेतले चॅलेंज करपाचे एनजीटीन वचपाचे ते डिसिजन घेतले सो तो खारको पंचायत मंडळ सरपंच जे आतां तोंडान म्हणटा की ते आसा म्हणून ते कायद्यांनी ते आमच्या वांगडा आसा लोकांच्या वांगडा आसा आमच्या वांगडा रावतले ते फुडल्या मिटिंगेकूच कळटले आनी पंच मेंबर ते मॅन हँडल केले तेगेर आमी काय उलयतना की तेणी आपल्यागेर पांयाचेर कुराड मारून घेतला तेणी आमकां इन्स्टिगेट केला बायलांक तेणी इन्सल्ट केला सगळे आनी जशें कुत्री भोंवता पळय सोडटा पळय बट्टे केल्ली कुत्री तो तसो कोणी तर ताका सोडलेलो आमकां डायवर्ट करपाक आनी तेगे कितले म्हण सिरियस घेवपाचें आमी एक दिसान तो स्टेटमेंट आपले चेंज करता ताका मॉल कितें तेच खबर ना तो म्हणटा ते मॉल कपड्यांचे मॉल बुटां येतली शॉपिंग येतली जशें बाकीचे काकुलो मॉल आसा मागीर ते आमचे परवरी मॉल आसा तशें मॉल तो म्हणटा सो आमगेर एक नजर आसा पंचायतीन खरेंच जर आमच्या वांगडा दिसता तेणी गांवकारांच्या वांगडा रावचे हो मुवमेंट फुडें व्हरचो आनी सरकाराचेर दबाव घालचे काल कितें डिस्कशन जालां भितर सीएमाच्या वांगडा ते तेंच्यांनी मिडियान आउट करूंक ना सरपंचान युनिटी मॉल नाका जाय ते अजून काय सांगूंक ना फक्त सांगला की लोक आहा ते आपूण आसा पण स्टेटमेंट केलं झेडपी तेंची म्हणटा की आपल्याक मॉल जाय म्हणून सो अशे वेगवेगळे स्टेटमेंट्स अजून येता एमएलए तेंचो कॉलिंग अटेन्शन घालता मात ते कॉलिंग अटेन्शन जातकीर ऑपोजिशन वेल्यान हावजान वयता तेन्ना तो तेंच्या वांगडा सपोर्ट करिना इतली 3-4 वरां डिस्कशन जालें युनिटी मॉल प्रोजेक्ट वो स्क्रॅप जावंक ना खूबशी फोटिंगपणां फ्लोर ऑफ द हावस उलयला तेगेर आमी आज डिस्कशन करतले आमी सीएमान आमची बाजू सांगतले हेज्याय पयलीं सांगला आतां परत सांगतले आमचो एकूच डिमांड आहा आमचो हे दोन्ही प्रोजेक्ट आमकां नाका. पूण जो काल पंच आसा न्ही शंकर नायक तेणें म्हणला की जे काल ताज्या वांगडा जालो ताका असॉल्ट जालो ते पर्सनल कितें तरी म्हणटा ते म्हणटा युनिटी मॉला लागून नजो तो म्हणटा पर्सनल कितें तरी आपलोच क्वेश्चन तिने आमच्या सारको करून तो म्हणटा पर्सनल म्हणटा आनी मागीर तुमी ताका क्वेश्चन केलें की पब्लीक जाल्यार तो पर्सनल कसो जातलो तो लोकांचो राग जी एसटी बायलांक तेणी इन्सल्ट केले की ती म्हणपाक लागली तेणी इन्सल्ट केला की ती पयशे घेता पयशे घेवन हांगा प्रोटेस्ट करता तांकां कोण तरी फंडींग करता तांकां कोण तरी कानान घालता म्हणून तो तांकां लोकांनी राग दाखयला आपलो कितें तो गांवाच्या अस्तित्वाचेर तेन्ना येता तेन्ना लोक आपलो कायदो हातीन घेवपाक फाटी फुडें सरना आनी ताका आमी मॅसेजी दिल्ली बाबा तूं सॉरी म्हण
तो सॉरी म्हणपाकूय रेडी जालो. मागीर भितर कितें जालें, मामलेदारान कितें गडबड केली, लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट केलें पुलिसांनी, कितें जालें तें आमकां खबर ना. सो मागीर तेगे ते कितें तो तुमच्या मुखार आसा कितें जालें तो. मागीर तेका तेजे सिरियसली स्टेटमेंट घेवपाचें ना. हेजे पुलीस तेजे सिरियसली काय स्टेटमेंट घेवपाचें ना. कित्याक सांग, तो आयज एक स्टेटमेंट दिता, फाल्यां एक स्टेटमेंट दिता. तेका कळत ना मॉल कितें, युनिटी मॉल कितें आनी कपड्यांचें मॉल कितें, तेका डिफरन्स खबर ना. तेका पर्सनल आनी पब्लीक तेजो फरक तेका खबर ना. आनी तेका हें कितें म्हणटा युनिटी मॉल जाय आनी नाकाय तेवूय तेका खबर ना. सो तेणी मातशें शांत रावचें ह्या दिसांनी. बरें तेणी स्टडी करचें. तेकाय टायम ना, झडपीक टायम ना स्टडी करपाक. शांत रावचें, तेणी स्टडी करचें. काल तेका चिंबोलकारान दाखयला कितें तें. हेज्या आनी तूं आनी आमच्या वाटेक येयनाका.